म्हणून आणि तिगेले टीम ही रिटायर्ड हायस्कूल टीचर मस्त कडे ड्रामा आणि पुरा केला सोयरीक करच्यान तू भारी बुद्धेन ती माई ही तिगेले हे सान नाटक चिल्ली वाडल्या म्हणून असं तांगेल नाव नाटकाचे नाव आणि हिगलोटो साथ जावन जयश्री शेणे आणि भारती राव येयाची पुरजन हे नाटक पळयाची वार्डिक करूक कितली तयार करतस अची हन्नी मस्त सकट तयार जातस नवा जय श्री राम. हॅलो 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 सगळ्यांक आता संजेचे वंदन करता हांव. एक सान नाटकुळे चिल्ली वाडल्या जाय वे म्हूण घेवन हम तो आमी उल्लोच विशय जेवो पात्र जेवो नांव जेवो कोणाकय अन्वय सुन्ना हे एक काल्पनीक
नाटकुळे स्किट अर्ध गंटे भितरी जावचे तसले ए आणि अभिनंदन जीपेला पुरा टीमांक तू मेगेले चेल्ली वाढल्या 25 वर्ष जाले मस्त जण येऊन चेल्ली पडोन चमकलींची ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಖಾವನು ಪಿಯೂನು फाय सांगत मये म्हणालीची मागिरी तुमगेल चेली थोरी आमक नक्का म्हणालीची ಕೆಲವು जेवण म्हणालीची तुमगेल चेली सपुरी म्हणालीची आमक नक्का म्हण अशी 25-50 जण येऊन जेवण खावनु चमकलीचे आमगेल चेली आणि काही वारडीक जायने आ मस्त देवस्थाना पुरा चमकली देवा पाय पडू मस्त जना मस्त पडी सांगले देवा आमगेल चेली आणि काही पुणी वारडीक जाऊ देवा म्हणून आज हांव व्यंकटरमण देवस्थाना पुणे वचून पांय पडून येवका म्हणून भायर सरल्या ताजे फुडें घरांत तुला देवा एक पटी पांय पडता शंख चक्रधर तुळसी मालधर व्यंकटेश्वरा राक देवा हॅलो 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 कोण उलोवचे ये पुंड मम्मल घर ये पुंड मम्मल घर न्ही ये सुंदर मम्मल घर वरडीक एक चेल्ली वाडले जाव कावे म्हणून पेपरार प्रकटन पळयले वय बे ते आमगेले चेल्ली वाडल्या ताजे खातीर आमी ऍड दिलेले तशें जावन हांव उडपा दाखून मंगळूर आयले वय 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 खंय माये तुमगेल घर आमगेल घर मंगळूर आयला रे व्यंकटरमण देवस्थाना लागी येवका थंय दुखून राईट आवतना थंय एक अंगडी मेळटा सिल्काची थंय दुखून लेफ्ट आवचुका थंय दुखून राईट आवचुका राईटा दुखून वापास राईट आवचुका थंय दोन मार्ग मेळटा थंय राबून पळयला रे येद्राकची सुंदरी निलया म्हूण बरयला तेंच आमगेल घर आत कोड्याला बस स्टँडा दाखून तुमगेल घर चमकून आयला लागी गी रिक्षार आयला लागी चमकून आयला रे 20-25 मिनिट लागता तू रिक्षार आयला रे 50 रुपये लागता तितलेची जायत माये आतां हांव एक 10 मिनट भितर येता इता जायत गोंडी यो गो वग्यो गो कतलमा पिले मक्का वही चरडा वग्यो चरडा कतलमा पळे आत तुक पळोवचा एकलो येत काही पेपरार ऍड दिलेले नवे चेल्ली वाडल्या जाय म्हणून कोणे आसावे चालले म्हणून एकलो येत काय फोन आयले कोण तुक पळोवता मामा नाही चरडा तुक गो मग तुवे म्हाका कुती देल्ले बा तू आता सत्याने कसला धरला चरडा तू कंकी वत्ता तुम्हाला देता नाक वय जला रात एकलो येत नवे तशावनो साती नाक चरडा कूलिंग ग्लास कसला घाला मा ते ताईला दिता का बायल पुलादन पळोवेत नु आमे चरडा आत मामे एकलेता चेल्ली पळोवचाक म्हाका पळोवताक चंदी जावन यो पौडर आणि लावन लिपस्टिक लावन चंदी जावन यो मा दात येता ओगी तो तेल्लो येवो जाय चरडा हॅलो माये हॅलो हांवच येत पळय फोन केलेले तुवें फोन केलेले तुजें नांव कसलें हांव आतां ना गोविंद मामू पळय गोविंद बे तू गोविंद नवे तुजी बे माये चेल्ली हांव न्हय बा मेगेल चेल्ली भितरच वग्या पळय वग्या पळय गोंडी यो गो मा वगी यो अल्ले मा अल्ली कतले अल्ल वेतो तेल्लो वय चरडा हे कसं करता मा तू ते उंदो कसलें या तांगना म्हाका तकी अद्वोती उंदो तमदोती पलची पल मते बाल तेलाची उंदो बाली तांग कर्मा दिना बार तेराच्या चंद लायक म्हणून चरडा मा कित्या मा आशी केला रे घरांत मरता थंय चरडा मलताची वे युमा मोलची मला म्हाका भय्यो मा चरडा वय नाका वय कोणय म्हणून
तुवय म्हणूनच तावनय म्हणूनच आवय म्हणूनच कोणय म्हणूनच माजरान चुन्यान विंद्रान कुंकदान कोणय म्हणूनच मा जाय चरडा आणि ते आश करू नका मा जायत माचे कन या आता दवत तर मागीर मागीर करूया का तुगेल नाव कसं ग मेदेल नाव वय. मेदेल नाव गोंदी म्हणून गोंडी म्हणून नाव दवरला वय माये गोंडी तिका बदल नाव गोंडी नाही आणि तिक मोगाने अप्पोच आम्ही गोंडी म्हणू तिगे नाव गजलक्ष्मी म्हणू गजलक्ष्मी वय. हो गजलक्ष्मी नाव काही पळच्या काही ती असतीशे असा अम्मा तो म्हाका अत्ती म्हणता पळय नाही चरडा हस्ती म्हणाले ते उडपा दुखून येईल न्हू तांगेल गावान तू व्हडले हसतेस काय त्या सांगेल चरडा वय वय ओपन एक दिवस तंपलेले पल्ल्याला त्याने कोल्ली गोलीची कालीची असते तिली म्हणाले वय मागीर हांव ताका केल्या ताली दिल्ले केले हांव केल्लेले कल्ले म्हाका कल्ले अत्ती नाही हांव न्हू चरडा तिका गेले गजलक्ष्मी म्हणून नाव येवच्या कारण कसं म्हणा रे ती गेले आज्जाले भावाले बायलेले बहिणीले पिज्जीले नाव गजलक्ष्मी म्हूण आशिल्ले ती भारी चंदी बायल मनशी आणि गोरी गोरी उरूट उरूट मोगारे उंडुसो ही गेला वरीची ही पळे आमगेल कस्तूर मोगारे उंडुसो नावे तशीची चंदी पळे तशी ती बाई आशिल्ली आणि दुड्डू आशिल्ले आमगेल चरडाके तशी जाव का म्हणून आम्ही तेंचे नाव दवरले म्हाका पतलेदा लो लय म्हणटा ती केलो दन पतलेदा लो अंतला कवलो वय वय तू कितली शिकल्या ग हांव तीन गाचे चिकल्या तीन गाचे तिन्ही क्लास काय शिकल्या ती तिन्ही क्लास शिकिल्वे ती म्हळ्यार एका क्लासान तू 2 वर्स बसली दोन्ही क्लासान तू 2 वर्स बसली तिन्ही क्लासान तू 3 वर्स बसून डिग्री पास केल पळय आमगेल चरडाना इत्ते ती तितली दड्डी वे बा आमगेल चरड बुदंत म्हाका तो दद्दी म्हणटा चरडा सांगिले तिक्क म्हळ्यार तिन्ही क्लासा टीचर म्हळ्यार भारी मोग पळय ती म्हणाली हांव 4 क्लासा वचना म्हाका तिन्ही क्लासा टीचर जाव का म्हणून इटाक ते ती मस्त मोग करची न्ही चरडा म्हाका तिन्ही गाच्या टिचरीन मस्त मोग पोतोन अल्वे म्हणते आनी म्हाका तिने न्हिदता तोडचे आनी लॉलीपॉप पुरो दिवचे म्हाका कुतीची ती म्हणाली अन्नान तिका म्हणून फूल दिवचे हांव तिका दिवचे अन्नान दिलेले म्हणून तशी तिक भारी मोगो ಸಾನು आणि ನಕ್ಕ म्हणाली ಟೀಚರೇ म्हणाली ಇವಳಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಡ ಅವಳನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಳೆ मागीर म्हणाली हांव खंय वचना मा घरान तूं बसता म्हणाली इटाक कोल्ल शिंकलू कोल्ल म्हणता म्हाका नाही चरडा नाही आणि तुका पद म्हणून केली म्हाका फूल गजाचे 10-15 हजार खर्चून संगीत शिकयला भजन शिकयला योगासन शिकयला भरतनाट्य शिकयला डिस्को डान्स शिकयला पुरा नमने डान्स शिकयला चरडाक आमगेले वय बा पुरे येता मागीर तीन पळय वार्डीक जावका म्हणून म्हागेले एक चंद पद म्हणून न्हू चरडा सांगून दाखयतो मातू सांगता म्हाका बाली पीती वाद्दीक म्हळ्यार तेल्ल्यानी म्हळ्यार मोग म्हाका तंद तंद तेल्ला पळयल्यार कुती जावचे अम्मा म्हाका वाद्दीक कोका चरडा पत्ती मारून येता ओ पयलीं तेल्लो येयलो तो येवन म्हाका पळयले गांवन आनी तप्पलो वाद्दीक खंय अम्मान अम्मा म्हाका वाद्दीक कोका अम्मा म्हाका वाद्दीक कोका अम्मा म्हाका वाद्दीक कोका पॅन्ट कोतू घालतलो जावका पॅन्ट कोतू घालतलो जावका अम्मा म्हाका वाद्दीक कोका ओतलाक पाकाक वरतलो जावका तायकलारी ओल्ले बतारी बोंदतलो जावका अम्मा म्हाका वाद्दीक कोका अम्मा म्हाका वाद्दीक कोका कोका बंब घालका आनी आब्बाले त्या उंटे
मोगाले पुला दावका म्हाका जाय चढ येता आणि कसं पुरा गोत असती का तिका ABCD गुतस संगीत गुतस पुरा गुतस तिका सांगा मग ABCD ABCD ते पळय तन्न करतात ते केलते न्हय जायत ABCD माई पुतुदी कावत्या गोदी आंब्या पण किती पोदी चंद कोण सांगतो पण पुरा गुतस तिका भारी बुद्धून चरडम गेलं मागीर पुरा कसं चटवटीक गोतस ना ते पुरा कर तिका भरतनाट्य गुतस योगासन गुतस पुरा गुतस तिका तू गेला भरतनाट्य करतोय पुला करता संगीत करतस संगीत माता ते केला म्हाका संगीत सांगता तुरेक म्हाका तर म्हणजे संगीत माता गाव मला बाल प्रीती मेगेल पांती दोन तान म्हाका पद्दती कोताचिल्ले तुरेक ता पा ता पण कितलं लायक म्हणला पड तिने आणि केत्त दायनिले लांबो दाला ला तुम्ही ताला आंबा तुझा आम्हाला विनोदा कसं बांक मारत माहिती तिगे संगीत मास्टर मागार सांगता म्हणल वय, तस तिने आला पनेर सांगचे तिक तशीच पाप चंद कोण सांगता भरतनाट्य तिथले चंद करतो नु चरडा बेगर मत्त लाट ती केला ते तंदी तंद करते म्हाका ते केला अत्ती करूक ता दिन तत्त दिन्नो ता जन्नो तत्ता दन्नो ता दिन तुम्ही कला ती ता दिन तक दिम नमस्ते वय मग आणि डिस्को डान्स डिस्को डान्स गोतस ಪೂದೆ ಅಮ್ಮಿ ತಾನತನ ಮೆಗಡೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂತೆ ಫೇಮಸ್ಗೆ ದಿತ್ಕೋ ಐನಮ್ಮೆ ದಿತ್ಕೋ ದಾಂತರ್ ಐನಪ್ಪೆ ದಿತ್ಕೋ ದಾಂತರ್ ಐನಮ್ಮೆ ದಿತ್ಕೋ ದಾಂತರ್ ಮುಂಚೆ मग योगासन प्राणायाम पुरं गुतस पुरं शिकेला आम्ही कर मग योगासन तुरे योगासन कच कोचमा म्हणूस नु तुम्ही वय तुरे क अच्ची कोचे तुल्या पाय पडचे तुल्या का माग गेली आम्ही अति दोरका तशी तीन मुदला मागीली अच्ची कोचे दोल जमचे ओ कसं बाप मारत माहिती काय म्हणा रे काही दुखून येऊ का म्हणते अंग दाखवून अंग दुखून येऊ का मला मात्र अंग दाखवून बिंबुली दुखून येऊ का बोंबली नाभी दुखून येऊ का म्हणले मागीच ಗೊತ್ತು मग ते एक्सरसाइज आणि प्रकरोस नु तुम्ही एक्सरसाइज तुम्ही करायची लपची कशाला तुम्ही त्याची फुलं आयची फुलं मग फुलं जाता मग तुका शवासन म्हणून प्रीती नु चरडा मग प्राणायाम बाली पीती म्हाका वय प्राणायाम करचे मग प्राणायाम नाही प्राणायाम कपाल भाती पुरं करत पडते पिंचाईल पण माहित पिन्न इलो म्हाका होटे चरडा मात्र सांगला पिन्न येवता कोरका आणि तू शवासन करचास ना योग देवा मग ते बाली पीतीचे वाचन म्हणाल लाय कोणी देता माझ्या वाचन कोण उठाय ना कोणते उठाय ना कच्चन एक निंदू टाके ना कच्चन घे क्रोधत म्हाका तिका केन्ना हे शवासन म्हणा प्रीती मस्त वेळ निदत तिने शवासन म्हणा आज वयला नुमे चल्लयला नुमे त्याला मागीर पाय मस्त वेळ कर चरडा समज तू मम्मी बंबा त्याला समज इथे आणि कसं ही मस्त तोरेस मग एक कस कावयता तुम्ही इतका मी मस्त खावे ना बाबा आप चरडू भागलान गेल भागून काय ना तिका मी कसले खावे ना चबा सकाळीची इतले सान ग्लास आणतो चा हुनु चा जाऊ का चरडा का
जोटू एक 4-5 बिस्कुट की रस्क की खाऊचे मस्त काय ना ते चरडू पाप मागीर 8 गंटೆಕ मी ಸ್ವಲ್ಪ पोळे 5-6 पोळ की इडली की सन्न इडली चटणी कोळंबो पुरा तितले खावते चरडाना न्हू चरडा वय अम्मा मागीर 10 गंटा चरडा पोटा भूक जात न्हू म्हणू तितुतले सन ग्लास तू चिक्कू ज्यूस की वाटरमेलन ज्यूस की बत्तंगा दूध बच्चांगा ज्यूस वाटरमेलन ज्यूस म्हणा त्यांचे मागीर ताजोट बिस्कुट आंबडो भारी प्रीತಿ आमगे चरडा कणगा पोडीने भारी प्रीतीने चरडा वय अम्मा मग सगळं आबा मागीर दनपार पोट भूक जायना चरडाक इतले ಸ್ವಲ್ಪ जेवचे त्या चरडान इतली वेळ तप्पू दोत्या मागीर ताजोटू एक घस की उपकार की फोडियो कडगी फोडीने भारी प्रीती पत्रडो पुरा भारी प्रीती चरडा गावनु कावते हुनु जल्ले कुडले खावचे ते चरडान पाप मागीर एक गट्टी नीद जत पळ चरडाले मागीर 4 गंटे उठाचे तेद नाव सन ग्लासान ते हुनी कापी कोण दिचे मागीर कसले हुन फोडियो बजो कसले कोण दिचे मागीर रात्री 8 गंटे म्हणतना इतले सान बुडकुळ्यांतू प्याज करचे इतले कुछ अम्मान म्हाका हुन प्याज ताजोटू कसले 1-2 रांदेयो तितलेची मागीर निद्दात चरडाक वापस रात्री पोट्टा भूक जल्ला रे म्हणो इतले सान ग्लासांत हुन दूध मागीर ताजोटू केळे आणि ऍपल हॅपी खावचे हॅपी ऍपल आता म्हाका न्हीद पडना तितलेच चरडा पण कसं बागून काय ना चरडू आमगेला ಈ ಪಡೈಲಾರಿ ಅಸ್ತಿ ಸೇಸ್ ಈ ಅಸ್ತಿಗಿ ಡುಕ್ಕರ್ಗಿ ಇಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲು ಗಂಟನ್ ಗಲ್ಲರ್ ಜಲ್ಲ कतकयमा तो मागीर गांठा यार कसं म्हण पळयता तो तुगेला सांगिल नाही चरडा तू कसले तू मस्त ब्युटी प्राइजांनी मेळना पुली पण पुरे आईल तेल्ल्या दाखले याक तल चल्लो कतले नाका म्हाका वेळ जात न्हू ताजी कथी ऐक मंगळूर ब्युटी म्हणून फर्स्ट प्राइज मेळा तिका मेळटले न्ही मेळा गोल्ड मेडल मेळा तिका फर्स्ट प्राइज कोणा मेळ्ळा फर्स्ट प्राइज तिका फर्स्ट म्हाका ताका अम्माक सेकंड न्हू कसं म्हणा रे ते कोणेय नाशिल्ली दोगां जाण आशिल्लीची हिका फर्स्ट दिले मागीर कसं करचें म्हणून म्हाका दिले मागीर मदल आसा ताका पता दवला बांगला मदल मागीर रॅम्प वॉक केलं चढाना कॅट वॉक आणि पुरो केलं कसं सुपर ते पुरो केलं ताका हांव एकडे वचून ऐश्वर्या राई म्हणून ती गेल्या ती केली ती म्हण मुंबई वोन अम्मान म्हाका ती केलेले रॅम्प वॉक कॅट वॉक आणि केलं ताका म्युझिक घालता खुश झाला खरं चढा रॅम्प वॉक वय बाई पळत कितले चंद केला पळत मागिरी तिक कराटे भारी बुद्धन नव्हती कराटे बुद्धन तिक प्रशस्ती मेळ्ळा एक दिवस हांव देवस्थाना भायर सरलेले पळय वतन चरडाला सांगले पळय बिगात दिता उशा मुडा दवरता कोडे येयल्यार सांगू नाका चरडा म्हणलें जायत मा म्हणली कडे कसं जाल चरडा कधी अम्मान बिगात दोन ಒತ್ತಲಿ ಎಕ್ಲು ಕಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುನ್ ಮಳलो वय ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ बागील कादी म्हणालो तुले कानी मागीर ती हांव लेतले तो मेगेले तेल्लो दिसता तो दुता आयला दिसता म्हूण हांव बागील काडले आनी सांगले अम्मान बिगातू उत्ताय मुळा दवरला सांगूनच म्हणून मागीर कथं केलं आयलो भितर आनी बिगात कानू कपता दुखून बंगल फूल घेवन वता बाचरलो तितली भितर म्हाका खूब आयलो खूब येणो कथं केल्ले कथं ताका तिका कराटे बेल्ट मेळले ताका लापा 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 मारले कळ्ळें तो भैयानी धांवन तुमकां कल्ला कल्ला तोल म्हणलें आनी तूं जागा मा जन भरलींची पोलिसांच्या आयलीची चोरा धरले पोलिसान म्हणले आम्ही कितली की ट्राय केलेले चोरा धरूक तुमगे ಚೆಲ್ಲಿನ धरून दिली पडे भारी खुश जाला आमकां ही कಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದ कराटे सुंदरी म्हणून ही सुंदरी कड़े रे पेपर आरायले
फेसबुक करायला ही सगळे अंग वैरन जल्ली आम्हाला मोबाईल आले फेमस मत्तद नाही माईक घेऊन वेगो कथा दिलं गो तांगू गो म्हणून तांगून तांगून पूर्दले म्हाका कितली जन भरलेली न तशी कळलं ना हिडिद कराट सुंदरी आणि आणि कसं कळलं आणि काय ना आम्हा सामान अडचण गोतच म्हणा ती अंगडी दाखवून सामान हाडतो सामान हाडू चमकले एक पटी ₹10 2 नोट दिलेला होती का एक ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಡು ಚರಡ आणि ತನ್ನ ಮಿರ್ಸಂಗಾಡಿ म्हणून हाडली की ಅಂಗಡಿ ಚಮಕಲಿ ನೀ ವಾಪಸ್ ಆಯ್ಲಿ ಇತ ಗೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಡಿ ಇತ ಗೋ ತರ್ ಮಿರ್ಸಂಗಾಡಿ म्हणून ನಿಮ್ಗೆ ತನ ಏನು ಮಾಡಲ್ ಕಸ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಟೊಮೆಟೊಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ₹10 ತನ್ನ ಮಿರ್ಸಂಗಿ ಖರ್ಚು ₹10 ದಿವ್ಕ ದೇವಾ ಮಾತು ಗೊತ್ತತ್ವೆ ಆ ಒತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ತನಕ ತಕ್ಕ ಖರ್ಚು ನೋಟ ಹಕ್ಕು ಖರ್ಚು ನೋಟ ಮಾತ ಮಾ ಗಿರಾಮಿತಿಕ ಪೇಟೆನೆ ಅಂಗಡಿಕ ನಕ್ಕಚಿ आवताना ती म्हणले मागे पेटेने आणि पूल त्याला म्हाका वय गो आंगी गो तू किती थंडी गोंदी आंगी गो म्हणते बाप म्हाका लद्दी दवचे तांकां पळयता दिवा एक मूड बदा 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 दवते बाहेर वचून कसं नाही कापते की जेव्हा ना बा एक एक पटी ते पिझ्झा हट्टा वचून पिझ्झा खावचे बर्गर खावचे तितल्याची तुतल्या सान पिझ्झा बॉलिवूड निघालेलं नाही वय म्हाकाच्या की प्रकार करतात ते पिझ्झा म्हणल्यार रे सुण्यान उंकले म्हणके नाही कसत ते जाता जाता पाल होतो जाता जाता पाल मात कवते ना मार कसले चढ खाय ना चरडू चल रे मी गेले की एक दोन सोयरी कस माया हा तशाला रे तू चालू नाही ना अयो तू त्याल्लो नाही रे आव चल्लोची जल्लरे त्याल्लोच वे चल्लोची मक्का सज्जन घालू म्हणू 5 वर्ष पुढे वर्डीक जल्ले वर्डीक जल्ला काही गो आम्ही रोज चाललो म्हणलं केलं आवाज तर तिला केलं मग तंदच तो ते त्याला म्हणलं केलं मा सिज्जता का 5 ಚೆಲ್ಲಿ ಚರಡಸ್ ಮಕ್ಕ ಮಯ್ಯೆ ती वापस गुरबिणी चल्लो जत्तिगी म्हणू जाऊ बा ಅಮ್ಮ ತಲ್ಲುದಲ್ಲ ಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾವ ಮದ್ದಿಕೊಂಡು ಸಾನು ತೂ ಓಡಿನವ ತನ್ನ ಮದ್ದಿಕೊಂಡು ನಾವಮ್ಮ ಚರಡ ನೋಡ್ಜತಂತು ಮಾಂತಾರ್ ಜತ್ನು ಮಕ್ಕಿಸ್ ಗೊತ್ತು ತೊಚ್ಚಿ ಬುಲ बिंगड पडय आम्ही जायचं जायचं चल जात तू गेला खंचकन जात कसं एक हुबळीचे असं एक मुंबईचे असं त्या प्रनक दूर दूर दिन आम्ही चरडाक लागी आम्हाला गीदो ग माका चरडा दूर पर दिन बा खावच्या जेवच्या चरडाक नी पर लागी जाव कन माम मध्ये मध्ये खाण होंदीच्या जता एके तीणेवच्या जता ताजे कतिरा दूर दिना माहित तू जात कने पळोच्या कळत की मक्का जात पळोच्या कळता आत पळोच्या कळता पाय पळोच्या कळता सगळे अंग अंग पळयता ओ भारी बुद्ध गोविंद भारी तंदस हात दाखय गो चरडा हा दाखय मा हात लागी वळ नका पडतो तुक धन लाभस के गो कसं धन म्हण गायवे मा चरडा धन म्हण दुड्डू दुड्डू ಬಂಗಾರ नी घेवच्या का येता कुतवी दिली माका ए हात दाखयता भोजन आयोगस भोजनाचे भजनाचे भजन नाही चरडा भोजन म्हण जेवण जीपीएल आणि जायचं वय वय जेवूया आम्ही लागला कान असते वय पण मग तित्तर प्रस आणि तब्बत ऐकी मस पुरास नव आता मगेल पाय ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ಜು ಕಸಲ ಮೊಣ್ಣೆ ಗೀತಾ दाखय अम्मा तीर्थयात्रे योगस ओ तीर्थयात्रे योगस के चरडा तीर्थ पीते नाही गो मा दूर दूर यात्रा स्थळ वच अयोध्या हरिद्वार प्रवचन लांबला फळ का माका लांबला ते योगस के मा वचा या पाया के कुर्जू ದುಡ್ಡು ಜತ್ತ ओ दुड्डू जत के गो कोणाक मा तुकने मक्क नाही वाने कोणाक तू गेल स्किन्ना डॉक्टराक ए कर्माधीना हा मक्क म्हणू लेकिले कोणता किन्ना डॉक्टर किन्न नाही चर्म स्किन म्हणा चर्मा डॉक्टर वे मग तू ना आमका म्हणू लेकिले
हांव येता मागीर म्हाका वेळ जाल्लो न्ही तशें जाल्यार रे तूं खंयचे सोयरीक सांगना हांव सांगिल्लो एक हुबळीचे आसा एक हांगाचे आसा मागीर अनेक आसा एक गुंडा म्हणून गुंडा गुंडी समज जोडी ती गुंडनी गुंडी काय गो गोंडनी गुंडी की गुंडनी गुंडी गोंडनी गुंडी गोंदनी गुंदी खंयचें गांव आसतो तो आमगेलो हांव उडपात ना आमगेल्या घरा लागीं कुंदापूर म्हण आसा जायत न्हय पळय ते धूल नाका मा म्हाका तुगे लागीं देवका मा तशें बाय सोडची वे राब नाही कापी तुका खाण दिव का नवे वय गो ती ताका सुरे खाण मागीर माल गेलच्यो तेगेल जातरी यो म्हाका उगात उरा वय आयल्यांक उडपा दुखून आयला तितले दूर दुखून खाण दिव का न्हू चरडा हाडटा मा हाडटा केन्ना तूं माल घेवन यो म्हणटा न्हू मा ताका हांव दिवन येयली मागीर हाड. प्रीती नवे वय आम्हाला वाचली प्राण दितावे म्हाका गोतला आता शरबत पुणे हांडी चरडा हा जायता मा ते म्हणते दवरल त्या न्हू मा शरबत हांडी आता चरडा कस कस केलं तू कसं मेगेल मावान सद पोडी पान खावन होता पीक तू करच आशिल्लें आमकां आम्हाला वाचली दवरल मेगेले माव म्हणून म्हाका भारी प्रीत आशिल्लें तशें हांव कांड व्हरलें लायदन हें चरडा पाप गुतना तूं आता उदकाच म्हणून दवरलेले ते आता मला मोग न्हू तशें रे कसं जाल्ले तिका मದುವೆ ಆಗದೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡೋದು म्हणू ताक नाही गो चरडा तुका सांगू हांव आतां बाय सरता कशें म्हळ्यार रे हांकां कशें म्हळ्यार एक वर्डिकेचे पिशे ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ತಸಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಸಿ ಅವನಿ ಬಾಯಿ ಸರ್ತು वक्त काय गो चरडा हावेत्ता फाल्यां अम्मा एक सांगता कसं सांगता चरडा ताता नद्द ना बा म्हाका लद्दिकत मा सांगता कसं लज्जी? लद्दिकत मा कसं चरडा कथ म्हणाली म्हाका वोत त्याला मोग जाता ओ देवा ताका वर्डीक जाला गो. वर्डीक जाल्ले तावळ दुखून हांव ताका नियाचे नाक चरडा तो म्हाका पांच पळयत की चरडू आसा काय नाक नाका चरडा ताका माल घालता मागीर नाका हांव दिकोका नाका, आत्ता 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 मामा चल्ले लाभले नाक चरडा चमकालो आणि हे माल कशें कशें म्हाका घालून घेता आप ते आणि चरड कशें कशें हांव वकल जाता आणि तू काय घाले अम्मा तू मागीर हांव म्हणून नाही चरडा आमगेल चरडाक खंयचे चल्लो असला री हांगा कोणय चल्लो असला री चांग चल्लो असला री येवन वारडी कोण घेबेत आमगेल चरडाल बघी तुमकां पुरा कळला आमगेल बुदंत चरडू ऑल राउंडर ते कोणय असला री चांग चल्लो असला री येद्रा येवन आमगेले जातकनी पळोवका म्हणना बेला वेल पुरा अकरा जाल्ले आमकां पण हांगा मत्तू तेल्ले तिथं केलो जाता ते कापीत चमकले हांगा बत्ती तो नम्मा थंय असू चरडा ताली येतलीची जातकनी जोक म्हणना आमगेल मेगेले बांबूणस न्हू हिगेला न्हू तांणी कितले दुड्ड खर्चू न्हू चरडा वाडी करता घर जावय जाल्यार ही करताची सगळ्यांक नमस्कार चंद तेल्ले जाली म्हाका वल्दी कोण घेयाची नमस्कार पुरातनके वंदना आयकता आशिल्ल सगळ्यांक आमकां प्रोत्साह दिलेल्यांक आमी अभिनंदन दिताची हांव एस जयश्री शेणै बंटवाळा फुडें आतां बिसिरनांचो आसा हांव प्रफुल्ला शेणै म्हणून SVS हाय स्कूल बंटवाळांत 38 years सर्वीस करून
शिक्षक जावन आता रिटायर्ड टीचर 10 वर्स जाले ही मेगेल अक्का मेगेल जाव आता मेगेल धुव गोंडी हांव भारतीराव म्हण BC रोडांचो आसा असूचे आनी मेगेल मैत्रिणी हांगा परावा धन्यवाद दिता अभिनंदन गायत्री मायेके यूथ ऑफ JSB होय. सगळ्यांका सिब्बंदीक सगळ्यांक आमी धन्यवाद ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಜಲ್ಲ या मायन त्या माळ घेऊन पुरा जायजला फूड कोर्ट एक राऊंड वचून येवेत ಚೆಲ್ಲಿ वाटले म्हणून सांगून लायजला गमत जल्ला पुरा जन एंटरटेन जल्ला की ना क्लॅप माराची थँक्यू वन अँड ऑल ओके आता नेक्स्ट परफॉर्मन्स शिल्पा अवनी कुडवा म्हणून सांगून ती शिल्पा सॉफ्टवेअर इंजिनियर हिण 2022 ಅಂತೂ ಭರತನಾಟ್ಯಂ शिकिली ಅಂತೂ जूनियर एग्जाम दिला आता सीनियर एग्जाम दिवच्या रेडी तयार जाता असं एक ग्रेट न्यूज म्हळ्यार 2022 ಅಂತೂ जूनियर पास केला शिकिल मात्र 23 ಅಂತೂ तयार करता असते आता 24 ಅಂತೂ मेळचार असं सीनियर आणि हिगेल दुव अवनी विनायक कुडवा 6th स्टँडर्ड कारकळ ಅಂತೂ अशे हन्नी ही कर्नाटिक म्युझिक शिकता असं सिंगिंग हिगेल पॅशन हांगेले दोगय गुरु विद्वान सुब्रमण्य नावडा ऑफ श्री नृत्यालय कारकळ सेमी क्लासिकल डान्स कोरच्याक तुमगेल मुखार येता असाची शिल्पा अवनी कुडवा मीनवाईल हांगा रूपा किणी म्हळ्यार वोटर ID मेळ्ळा हांगास मेगेल हाता आसा कोणे येवन कोणाले या म्हणून सांगून ते रजिस्ट्रेशन काउंटरला वचून घेवेत मौसमों से रूठ गए गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं है सवार लूं सवार लूं है सवार लूं किनारे तो खाली पड़े नानी नानी बगली ने नाना एवा सपना नी रेत वाली डगली ने तोफानो तराप मारे हाले साव हापी जाए तो जेनी हिम्मत ने आम नहीं हापे एवो खारबो खलासी एवो हाडे नो प्रवासी एवो खारबो खलासी एवो हाडे नो प्रवासी गोदिलो 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકી થી જાતનું અમૂલ મોતી લો મોતી જે મજામાં ખાલી વાવટા તજામાં એવો હાડે નો પ્રવાસી ગોતિલો એવું હોય છે ખલાસી બને એવું હોય છે પ્રવાસી બને એવું હોય છે ખલાસી બને તમે ગોતી લો એવું હોય છે ખલાસી બને
ಸಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. एक मिनिट टायम आशिल्लो जाल्यार आनीक वन्स मोर मोणी आशिल्लें नव भारी लायत जाला थँक्यू सो मच. आय शिल्पा शिल्पा कुडवा हांगा खंय जो वेद मंत्र श्लोक सांगतले आसा की कोणय जो आसा की ना तशें जाल्यार हांगा त्याग जण चेडू येतसाची ट्रिपलेट्स वेद मंत्र श्लोक हेयाची हांगेले ग्रुप डान्स पळयाची.
सनम ये झूमे जिस पे मेरा बदन है तेरी रिदम पिया तेरी कसम लाखों है पीछे मेरे पागल लवर ना जाने करते क्यों ये इतना सफर पिया को दिया मैंने अपना जिगर और ना दूंगी मैं किसी को नेवर मेरा पिया 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 मेरा पिया घर मेरा पिया घर मेरा पिया घर आया ओ राम जी 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 हे चेरडू अंक तुमगेला क्लॅप प्रो कितले लायक कोण केला आणि तू कोण पुरा वेद मंत्र श्लोक कोण पुढे नाव सांगा मंत्र मंत्रा वेद वेद श्लोक श्लोक कसा एनर्जी हंगेला हंक कितली एनर्जी अस की तांगेला अम्मा कितली एनर्जी असच्या पुरो ट्रिपलेट्स डॉक्टर श्वेता हिगेले बायो बरोचाक म्हाका 2 पेज प्रो इतली हॉर्ड आसता तिगेले ॲक्टिविटी आनी इंटेलिजन्स ही इतली टॅलेंटेड लेडी की एक लायनार हे सांगच्याक जायना डॉक्टर मॉडेल आर्टिस्ट डान्सर पोएट इन्फ्लुएन्सर ओनर ऑफ अन्वेषण बुटीक मिसेस इंडिया 2020 फर्स्ट रनर अप इन मिसेस मैंगलोर 2019 अंतू हस्तलिपी बुक बरेला आणि विश्वव्यापी मॅगझिन अंतू आर्टिकल बरेला आनी एक विशेष म्हळ्यार ह्या ट्रिपलेट्स जाल्या अम्मा इतले बुद्दंती आमगेले श्वेता पळोवया हिगेले क्लासिकल सेमी क्लासिकल डान्स रेट्रो डान्स ओके ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है आज गए तेरे नए प्यार की करते हैं ज़बान पर सबको लालच है सबको खबर हो Everybody now, let me see you move. Come on, all you party people, let me see you move. That's the way I like it. Shake it, shake it. Come on now. Check it out. राजा राजा बंगले के
थँक्यू श्वेता. एक जस्ट वन लाईन कसलंय मोंच्या इंटरेस्ट असलं सांगू येतं ट्रिपलेटचा विषय. So wherever triplets Migele Veda Mantra Shloka, so they are 6 years old. So wherever I go, any talent, whichever I have, anywhere I can present or dance or anything, I drag them everywhere. So I would also like to say that all the parents here should give opportunity for everyone, whatever talent they have, just expose their talent to the whole world. Whether they do it perfect or not, it's up to them. So just give them an opportunity and they will dance it more than the way we think that okay tan karta ki na ki namko bhai asta chalo, but they will do it in their own way and it's very beautiful to watch all the kids performing. And thank you GPL for giving us this opportunity here. Thank you so much. Thank you Shweta. Shilpa Avani Kudwa ready asava. एक स्पॉट गेम करता ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ एक 5 minutes डिले असं. मॅक्झिमम कलर ड्रेस एक ड्रेस सारी मॅक्झिमम कलर कोणी घाललेलं असावं. मॅक्झिमम कलर एक ड्रेस सारी काउंट करायची कितल्यास म्हणून कितल्यास कोणाला स या कितल्यास स कितल्यास टेन्नस मॅक्झिमम हंग टेन्नसची हां टेन्न हायस्ट तागेला ओड ना इट्स अ स्पॉट गेम. टेन्ना पशी चड कोणी असावा टेन्ना पशी चड 10 कोणेना. ओके प्राइज गोज टू दुर्गेश प्रभू के कंची टीम आसच AKSP. केतना मैच We played our first match. It's a draw and we'll be playing next match tomorrow. ड्रॉ झाला. ओके ओके ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच. 1 minute रबो. थँक यू. वॉलंटियर्स प्राइज ನಿರ್ಮಲಾ ಶೆಣೆ तिगल परफॉर्मेंस आता तिगल इंट्रोडक्शन जायवे कोणाके नाकनव निर्मला शेणे पुरा जन गोत्ता स निर्मला शेणे कोण म्हण सांगून ड्यान्स करचे हिगले पॅशन एक्सप्रेशन क्वीन म्हणून सांगून पुरो जण सांगताची तिका
आणि डान्स क्लास आदिके वतस 5 वर्साचे नाती असं हिका पळयाची पळयल्यार कळना नाती असं म्हणून सांगून निर्मला शेणे डान्स करता 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 स्टेजार येतं असं ही ಮೊಮೊಮ್ಮ ಕಳ್ತವ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಮೊಮೊಮ್ಮ म्हणू ನಾನವ ಸಂತೂರ್ ಮೊಮೊಮ್ಮ ही ओके तिगल परफॉर्मन्स जाता पळयाची நோக்கி என்னிரு பூர்வம் நெறியுதே கனிந்த உன் வேணுகானம் காற்றில் வருகிறதே
ਸਕੂਨ ਦਾ ਟੈਟੂ ਗੁੱਟ ਸਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਹੌਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜੂੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੀਟ ਕਰੇ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਬੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗਦੀ ਰਕਾਨ ਚੰਨ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜੱਜਦੀ ਡਰੈਸ ਉਹਦੇ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੜੀ ਚੜੀ ਬੋਤਲ ਟਕੀਲੇ ਦੀ ਉਹ ਭਰੀ ਭਰੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰੀ ਵਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਨੀਲੀ ਨੀਲੀ ਸੋਹਣੀਏ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਪੀਸ ਕੁੜੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗੀ ਤੇਰੀ ਰੀਸ ਕੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਸ ਕੁੜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗਦੀ ਰਕਾਨ ਚੰਨ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜੱਜਦੀ ਡਰੈਸ ਉਹਦੇ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੜੀ ਚੜੀ ਬੋਤਲ ਟਕਿਲੇ ਦੀ ਉਹ ਭਰੀ ਭਰੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰੀ ਵਰੀ ह्या पदार्थ गोत ना म्हाका जेवण मात्र ऐकलं जेवण 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 मात्र ऐकलं अरे तू म्हाका काय गत ना निमेका भारी लायचला हांव फुडें का सांगला एक्सप्रेशन क्वीन म्हूण सांगून वय की नाही जोरांनी ऐकपणा थँक्यू सो मच आता तुमगेले एद्राक अवनी एंड शिल्पा कुडवा ओपास परफॉर्म करो रेडी आसाची सेमी क्लासिकल डांस हंगे एद्रा येवका स्वल्प एद्रा येवका वय Drum drum da drum da dhalam ko tak tak ko da da gira 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 da drum da ka drum drum da tak
ಕಿಟ್ಟ ತ ದ ಜಂ ಗಿಡದಗ ಜಂ ತ ತಣಂ ತ ತರುಂ ತ ಕಿಟ್ಟ ತ ತಂಗಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗ ತರಿ ತ ದಣ ತ ಋಣ ತ ದಿನಿ ತ ದ ಜಂ ತನಂ ತರುಂ ತಗದಿಂ ತಕ್ಕಿಡದಗ ಅಂಗಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗ ಧಿಂ ತ ತರಿಗಿಡದಗ ತ ಜಂ ಧಿಂ ದ ಜಂ ನಂ ದ ಜಂ ತಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ದನ ತದ ತಂಗಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗ ಧಿಂ ತ ತರಿಗಿಡದಗ ತ ಜಂ ಧಿಂ ದಕ್ಕ ತಗಿಡ ಜಂ ಜಂ ದಗಿಡ ದಕ್ಕ ಜಂ ದ ಜಂ ಜಂ ದಕ್ಕಿಟ್ಟ ತ ಜಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗ ತ ಜಂ ತರಿತ ತದಣ ತರಿತ ತರಿಗಿಡದಗ ತರಿತ ದಣ ತತ ಜಂ ತರಿತ ದಣ ತದ ತಂಗಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗ ಮತ್ತೆ ಹಬೀಬಿ தத்திரகிடதாம் தத்திரகிடதாம் தத்திரகிடம் தத்திரகிடதாம் தத்திரகிடதாம் தத்திரகிட தித்தா தித்தா மலம பித்தா பித்தா தே மலம பித்தா தித்தா தை தத்தம் தித்தா தை தத்தம் தித்தா தை தாம் தத்தம் தித்தா தை ஜம் தத்தம் தித்தா தை தும் தித்தா தித்தா தை தாம் தித்தா தை शिल्पा कोणाक डान्स शिको इंट्रस्ट आसा शिकोवच्या रेडी आसवा डेफिनेटली एक्सप्रेशन मात्र आमकां शिकोवच्या कळेश ना आमी शिकना सुपर्ब एक्सप्रेशन शिल्पा व्हेरी नायस थँक्यू सो मच हांगा सुमारसा कडेन कॉम्पिटिशन चलचेर आसा आतां ಸ್ವಲ್ಪ वेळांनी फ्लावर गार्लँड कॉम्पिटिशन जाता आनी फाई रंगोली कॉम्पिटिशन आसा 4:30 गंटाक कोणाक रिजिस्ट्रेशन कोरका म्हण जाल्यार हांगा दिवेत तांगेलें नांव आनी फॅन्सी ड्रेस आयतार 1:30 गंटाक पुरा हांगा रिजिस्ट्रेशन जाता दिवेत नांव सारी श्रृंगार 5:30 गंटाक फाई मिस्टर एंड मिसेस सीनियर सिटीजन 7 गंटाक फाई आनी प्रिंस एंड प्रिंसेस
6:30 ಗಂಟೆಕ ಆಯ್ತಾರ ಹಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿವೇತ್ ತುಮಗೆಲ್ಲ. एक 5 दारलं मनशे कोणे हंगे येवचे जातल्वा स्टेजार क्विक. एक सनाच एक गेम कोणे जाता वगेज आपणाडे 5 जण आपणाडे वगे गेम्सಗಳು कोणाक इंट्रेस्ट ना. लेडीज यायची ऑड ना लेडीज यायची पण कितली वग्गी रेडी असायची कसला लेडीज पूर जण रेडी असायची वग्गी 5 जण. आणि दोन्ही हा ओके. अहो कसला पहिला एक गेम नाही या टंग ट्विस्टर सुरेख सांगला कोणही आहे नांचे स्टेजर एक टंग ट्विस्टर कागे पुक्का गुब्बी पुक्का कागे पुक्का गुब्बी पुक्का कागे पुक्का गुब्बी पुक्का. फास्ट सांगू का रॉंग सांगू ना. ओके तुमगे नाव किरण मणिपाला दोको ना. ओके स्टार्ट करूया कसं ना. कागे पुक्का गुब्बी पुक्का स्टार्ट. कागे पुक्का गुब्बी पुक्का 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 कागे गुब्बी पुक्का कागे कुप्पा कुप्पा चालत आहे कुप्पा. ओके नेक्स्ट संध्या पै कागे पुक्का गुब्बी पुक्का कागे पुक्का गुब्बी पुक्का गुब्बी पुक्का कागे 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 पुक्का गुब्बी पुक्का. रबोचे अंदाजो ना असं म्हण ना ट्राय करायची ट्राय करे या नाव विद्या विद्या कागे पुक्का गुब्बी पुक्का कागे पुक्का गुब्बी पुक्का कागे पुक्का. संध्या पहिले पळूनची पुरा जण विसरत की म्हणून सांगून नाव वर्षा पै कागे पुक्का गुब्बी पुक्का गागे पुक्का गुब्बी नाव प्रज्ञा प्रभू. पळया ही सांगतली. काजे पुक्का गुब्बी पुक्का 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 काजे पुक्का पुप्पू चलता पुप्पा. ओके कोण विनर संध्या पै विनर. थँक यू सो मच. आता मुंडाशी श्वेता सुधा आणि तांगेल टिमाचे एक नाटक सुंदर मायेले सून ह्या बरयलेलं मुंडाशी देवदास पैना बरयलेलं सामाजिक कोंकणी नाटक
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಂಡಳಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾರಂಗ ಉಡುಪಿ ए याची सुंदरमायेल सून कशी आस म्हूण पळोवया. फ्लावर गार्लँड कॉम्पिटिशन आसा घंटा चलचार आसा. कोण पुरो रेजिस्टर केला ताणे पुरो आमगेल्या लेफ्ट सायडाक हांगा अरेंज केला. पुरो जाणां हांगा येयाच. हॅलो कोण आहे तू हांगा राहा बा. मुक्तमय पे नहीं वीडियो टीम सपोर्टिव नहीं करे I love you. स्टार्ट करते कर दे पण ते आपैत पडे विनोद कसा श्री गणेशाय नमः. श्री लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः. माता महालसादेवै नमः. गुरुभ्यो नमः. हंगा उपस्थित आशिल्ले सर्व समाज बांधवांक श्री लक्ष्मी वेंकटेश महिळा कलारंग उडुपी हांनी खेळचे मुंडाशी देवदास पै विरचित कोंकणी नाटक सुंदरमायेले सून हक्का तुमक सगळ्याक स्वागत सुस्वागत. सुमार 50-60 वर्ष फुडें
आमगेल हे GSB समाज कशें आशिल्ले तांगेल आचार विचार कशें आशिल्लो आनी अनवाळपण कशें आशिल्लें म्हणचे आत्ताच एका आमी दाखोवचे प्रयत्न हे नाटकाचे उद्देश. आमगेले स्थापकाध्यक्ष श्री KR पै आनी संचालक मुंडाशी सुधाकर पै हांगेल स्मरण कोरून प्रार्थने मुखांतर सुंदरमयल सून तुमगेल एद्राक सुंदरमयल सून तुमगेल एद्राक. घरकड ना की म्हणून कसल्या म्हळ्यारी तीन घरकड आशिल जाल्यारी आयदनां शब्दो कंकणां शब्दो तागंटो शब्दो पुरा आयकत आशिल्लो. एक लेकारी लायक जालें म्हणया कित्या म्हळ्यारी मेगेल हार्मोनियम पॅट भायर काणशी मस्त दिवस जाले. मेगेल बायलेक हांव हार्मोनियम पॅट बीन आप्पळ म्हूण जाल्यार अंगारी येता. खाली हार्मोनियम पॅट काडल्यार अड्डिना उच्चा पॅट काडल्यार अंगार येता. कसं लागत स्वा तिक्का निपोन हांव खंय न्हू सिगरेट ताणटकी म्हणून कसं न्ही म्हणा ती वैगा ते सिगरेट अशी येतवे पयस दिवची नाकवे ताका. मेगेले घराचे यजमानू हांव जाल्यार बिगाता गोंचे अशें मेगेल बायले लेगीत एक नांक बरी पुड्डी तांड्या म्हणटी की न्ही ह्या घरा साध्य ना. तश म्हणून मेगेल वयर मोग ना म्हूण न्ही भरपूर मोग आसा. मोग बी न्ही ते ओक्कूनय म्हूण जाल्यार हांव पडच्या कसन करचें म्हूण कळना तिका पोट्टू म्हाका तिरपून दवरता. वय्याबा ताचे खातीर ही गेल हें विशयूय नाका ही गेल खबर नाका म्हूण हांव हार्मोनियम पेट वाजून बशें. आजी मेगेल हार्मोनियम पॅट वाजून एक पद सांगता. तिरुपति दकुनो उड्पंतुराब्ला अंगेलो वेंकटरमणो श्रीलक्ष्मी वेंकटरमणो भवभय रोग निवारण करता तोची संकट हरणो. तिरुपति दकुनो उड्पंतुराब्ला अंगेलो वेंकटरमणो श्रीलक्ष्मी वेंकटरमणो मग्गिले मेळटा संगिले जत्ता अग्गिले पद कमलांतू. तिरुपति दकुनो उड्पंतुराब्ला अंगेलो वेंकटरमणो श्रीलक्ष्मी वेंकटरमणो श्रीलक्ष्मी वेंकटरमणो. हे इतके वेळा सांगू तुमकां हे हार्मोनी पेट बासू नका ती म्हणून गेलो ऐकाय ना ती. वै गो सुंदरी
पास मळे कसन गो आत्ते नो गो हांव कळ्ळें भायरी अयो ग्राचार फस्ट हार्मोनी पेटवर रान निघाला ती म्हणून हांव कितले वेळा सांगले पुरो फरडी घे ती चील वय गो सुंदरी हे चिलन तू ही हार्मोनियम पेट कशी दौरची गो अय्यो हार्मोनी पॅट घालूक नाही पॅन्ट वसून रांदे काय हाडा ती म्हणून दिलेलं त्या चील ओहो कशी म्हणतोय वय गो सुंदरी कसल रांदे काय हाडची काल मग्गी जाले पयरी भाजी जाली आजी ते मुल्ले मोकून मामास पळे तागेल हितलान तू थोडा उतावच पळे मस्त तायकीळ जालो त्या हाडची गो सुंदरी तुम्ही तायकीळ दलारी हाडाती तर नितळ दलारी हाडाती खाऊची तुम्ही नव्हे मळेरी हांव एकल्याने खावच्यो हांगा तू गेले जिब्बे कनी कसे ने ह्या जाल्यावे रुच मेल्लावे पुरा वरडी हूं वय गो हूं म्हणे कसन ते दर्शना पात्री अंगा रयला म्हणके करता तशी म्हळेरी तशी म्हळेरी तुका हांवें घरा दुखून वग्गी भायर वचना जाल्यारी आंगार येता घरान तूं वग्गी येना जाल्यारी आंगार येता मिगेल ही हार्मोनियम पॅट हांव वजून बसलेरी आंगार येता हांव कसन करचें कसन नमोन गो हो तुगेलो तुम्ही आत्ता भायर वसनातला रे म्हाका बद्दकाचे आंगार येता अय्यो तुमगेले उल्लोच भितर हांव ते पण्णा दवरलेले करपल की कसकी ही चमकल नवे असले काम ही गेले राननीर फण्णा दवरचे आणि ते लागी गरकडचे राग मायस पळे ती गेले पंचादी कोण बशे रगडेर मासोल घालचे आणि ते दुधाचे पळे ता गेले लढाई करचे येद्यावा हिक्का खंयचे एक चोरांनी येवन घर ओक्कोळ व्हेल्यारी हिक गोतना जाल्यारी आतां हांव हें सांगेल आयकलेरी मेगेल ही कुटकी कडचून काडटा हांव वत्ता बा भायर गेल्ली की म्हूण सवारी हांका बायलेले उल्लोन बसली म्हूण जाल्यार वेळ गेल्लो कळना यब्बा आज एक कापडाचे राशीक पडला आतां कोरका म्हणून पीठ कालोवन दवरला ते कामय जायनी हपळाचे हय गो रविता पिडशा हेंग गेली गो ಸ್ವಲ್ಪ हपळ लाटून काडया गो ए ती खंय गेल्ली की ही एकली आत्ता काले चेल्यो बशील कडे बैसना ती रविता कसल माये नाही गो थोडे हपळू लाटून काडया जाय होय आणि पिणसी खंय गेलो माये हांव भितरी रान्नीर शीत पळयत आशिल्ली वाल घालूं आयली अय्यो म्हाका उडगासूं ना गो हांवें सांगिल्लें तुका शीत एक पाण घाली म्हणून आनी एक रांद एक रेडी कोन्न सोड गो माये आज कशी एकादशी नव मम्मा कशी जावण्णा आम्ही नव कसं नाही जाता अय्यो आम्ही नव्या म्हळ्यारी तो क्लास पिणसो ताका रांदय नाशिची तोंडान तूं सीत वचना बाई नव तसला री पिणशा एक बिनसा उपकारी फंड घालून येता जायत वाल दायत गो तशी करी ए पिणशा खंय मेल रे तूं आ 2 हापळ सुकय रे हो एकलो पिणसो सीता दंडाक हांव गेले कितले वेळा सांगले ताक एक दाणसी येती म्हणून हानी मिगेल उतर आयकतावे मिगेल उतर कोण आयकता हे घरान तूं सांगील एक काम करना नाव पुणीच्या हांगासवे पिणसो काही पिणसो सगळे वर्स नांकान पावत रपता सुरकू बुरकू हांक मात्र त्या पिणशानातल्यार जायना हांगेल नांकाक तो एकलो पिणसो समजले हांगेले एक पाय मात्र धर न्ही हांवें आमगेले रत्नाकराक आफ्रिकाक पेटो नाका ती म्हणून मिगेलो तर कोण आयकत ह्या घरान तूं सांगील 8 दिसा भितर ताका पेटोवन सोडले तो हांगेलो पूत नवे
सीधा आफ्रिका की चमकलो मिगेल उत्तर कोण ऐकत या घरान तू 1 महिने वयर जाल्ले तागेल कागद नाशी म्हाका तागेली अच्छन हांक दवो तागेली अच्छन ना म्हाका मिगेल पट्टा व्याधी पळया पूत कशी की ताका जावण आशके ना की तो कशी जाला की म्हण म्हाका हेची अच्छन पिणस्या हापडा राश जाला सुकोचे योर हंगा खंय मेळ्ळ तू हा अमनो अप्प इल्वे ना पडलेंगान जोय काडची पत सांगता आशिली होय रे खंय गेलेल रे तू अम्मानो ते गेटा लागी एक मांकडा खेळायला येईल अम्मानो आ मांकडा पळयली मांकडान माक पळयला अम्मानो मांकडान माक पळोवन गुर्र म्हणले मनो मांकडान हाक पळयली के हो एक मांकड नवे ताका हागेल गुर्तू धरला तशें कसले म्हणटा अम्मानो हांव मांकड जाले रे म्हाका बाल केस यो पिश्या कसन रे तू आपण सुकाय रे बस रे अम्मानो म्हाका एक हापड दिया हांव ते मांकडा दिता अयो हांव ते मांकडा दिता कसं नाही हंग उडदा दाळ तुगेला अन्न नानगल्लावे जाऊ अम्मानो एकू दिया मांकड ते म्हाका राखता मांकड थंय राखता म्हण तूं मांकड तुगेल बायल वे तशें जाल्यार तुमी म्हाका हापड दिनात वे तुम्ही हापड दिना जाल्यार रे रडता अय्यो रोवणाक रे रडग्या रोवनाका घे हापड घे एक तुक्का एक मांकडाक घे बस वग्या हा हे चिताले सगळो दीस म्हाका अम्मानो तांकां अप्पानो हांचे भितर जाले रविता पिणशा कसल माये 1 महिने वयर जाले गो रत्नाल कागा त्या नशीची हांगेला हांव कितले वेळा सांगले एक टेलिग्राम फुडी घाला ती म्हणून 8 रुपटी सांगले जाल्यार बिगेल उतर आनी एक चुरो आयकना ती माये ह्या वारान तू येवच्या पुरो रज मेळ्ळी कुडले येत म्हणू कागद बरयला नव ताक रज मेळचो ना ताण गांवां येवचे ना हे चिजाले अम्मानो तुम्ही काय याच्यान कर नाका ती आजीच हांव रत्नाकरणाक एक कागद बरोवन घालता दिसिल्लो न्ही यो रे हांगा अम्मानो रडता आसा ती म्हणू कशी रवीत अम्मानो वैरे पिणशा तशी पुरा आफ्रिका कार्ड बरोंगलू जातवे जाय नसी इत्ते तुमगेल जाय दिसाका रत्नाकरणान एक तांबडे एक कार्ड पेटयनिवे तें पळोवन तुमी किसिक्की हांसतना मिगेल अर्देन दिसिल्ल जलेले म्हाक कगत नवे तुमगेल कार्डा किताब तिगेल जीव खाव नकरे रवी तरत्ता करल बाल दत्तल म्हणून तुका गोत नावे जाय म्हणू जाल्यार हळदी के फुडें हे दिसिल्ले न्ही किसिक्क म्हाक कगत ना आसो आते खापळ सुकाय वस अम्मानो हापड पुरा हांव सुकयता अम्मानो तुमी एक चंद पद म्हणा कितले दिवस जाले तुमी पद म्हणशी अयो म्हाका कसले अशें उपद्रव दित रे घरकड एक राश काम आसा जाऊ अम्मानो एकची हांव पुरा काम करता तुमी दिसिल्ले एक पद सांगा हांव सडन काम पुरा करता अशी हट कर नकरे काम कोण करता त्या नमुने आसा जाऊ अम्मानो दम्मया एकची ते हांव आनी रत्नाकरणान सान आसतना सांगता आशिल्ली मू कुलाचो पूत होडू औसुक भारी गोडू म्हणून एक पाटी सांगा अम्मानो अयो कसले अशी उपद्रव दिवं नकरे म्हाका केदनाचे जाऊ अम्मानो तुमगेल पाय धरता म्हाका अप्पनो ना अम्मानो ना तुमीची अप्पनो अम्मानो तुम्ही पज सांगा ना जाल्यार अयो रोवणाक रे ग्राचार रोवणाक रे रेडग्या सांगता आनी मिगेल उतर कोण ऐकत या घरांत तू म्हणो एक पद म्हणा वृंदावन
मनांतुली हे भावना मन हे वृंदावन पुलक पूतू होडू औसुतो भारी गोडू चंद्रू वैरी होडू जगाक तो उज्वाडू मन हे वृंदावन उडपाचो सप्तू जोरू उडियालचो भारी तेरू कारकाळचे दिवे सोरू मुलकिंतू पुन्नवी वारू मन हे वृंदावन मनो कितलं बरे पद म्हणलें अनेक पटी सांगा मनो वतकी नाकत बिचारी काम जायनी काय नाही टेलीग्राम टेलीग्राम हाँ टेलीग्राम है माये तुमके एक टेलीग्राम आई लागे हुई बे टेलीग्राम में ये रविता रविता वैगे ही लट्टोण घ्या गे आणि एक दसकत गाली गे रविता पिणशा येत रे बायरी रविताले पिणसाक मागीर अप्पयगे एकू दसकत गालिगे अय्यो दसकत घालचे कची आपयतास रविता पिणशा येत रे कसं माये काय ना लागे नांगकारी एक दसकत गाली टेलीग्राम आयला काय नंकार कित्यागे हंग एक दसकत गालागे टेलीग्राम कसं नस गो रविता टेलीग्राम कसं राहिला माये माये अयो माया कसं झालं गो काय ना रत्नाकरू रत्नाकरू अयो रत्नाकर कसं झालं रत्नाकर कसं झालं मनो रत्नाकरू पायी आफ्रिकादकून येत काही 4 गंटे येत म्हण बरयला ओ वैवे वेंकटरमणान आमगेले वेर दय केल्ले तो ताजे कतिरीच गो ताण कागद बरें अशी रपिले अयो ता साबी तर घरा आयला पूर देवा वेंकटरमणा तुगे लावंगण हांव पवयता हां रत्नाकरा आज रत्नाकरान आयल्यार पुरो पळय आज उब्बटी तयार करता आनीक तुवें तिगे तेका रांदपाचें न्ही पट्टी दी घेवंक आनी येवका कितें पळय उदक सकट ऊन कोण दवरी आनीक कूड आनी क्लीन कर रविता म्हाका जाल्लेले कुशीक केत रत्नाकरा पळयत सई जाला माये इतल्या इतली गडबिडी रत्नाकरू पाय येता आणि 1 महिन हंगा आसत नव अयो तुका कित गोत्तू म्हाका तुगेले पुताक पळयनाशी मस्त काळ जाले 2 वर्स जालें ताण येनाशी केद ताका पळयत म्हूण गेनस आत्तांची वचूंक घेन हांव मावशेक आनी सांगूंक घेन येता थोडे शेवय दंतपरे घेवन येता येता पिणसो हांव तुका सामाना पट्टी दिता यो जायता मग न्ही ही म्हाका हाडोळचें आनी अम्मा वयरी सॉरी म्हणचें
हांव कशें म्हणलें न्हय बाये हांव म्हणलेलें सॉरी म्हणून म्हणल्यार चूक जाल्लें म्हणून म्हाका तुका अम्माक आनी म्हाका कसल्या गुटलाच गो बस उसळ पळय उसळी पळती न्ही हांव मेजींतल्या चमकून येत आशिल्ली येवन गोडशी आड्डळी न्हय आतां काला चलयाल फॅशन की दोळे दिसना ती दोळ्या वयर दोळ असल्यार दिसना म्हळ्यार कसल एक गा न्हय जाल्यार कसल एक दिमाक गा चेल्ली की चल्लू की म्हूण कांय कळना एका लेका पॅन्ट एका लेका शर्ट बोर्डार इतलो केसूय सोडटा ती ताजी वयरी आप्पी की राद की म्हाका कसाले जावका हिगले आप्पिले तोंडारी गळो कानू कसले देखपणा हिगल वाणे मागशी 6 इंचा मोळे मारला लटा करून गेल्यारी म्हाका हर्द्यान तूं बडबडेला म्हणके जाता असो म्हाका कसल करूं असो हे म्हणता रे म्हाका सुंदरीन तातवळ येवन वच मावशे म्हणचे आशिल्ले आतां म्हाका कानू आयकपणा तीण एक उरलोचे हांव एक उरलोचे हे म्हणता रे जिवाक कसो जावका न्ही हो सुंदरी कशेल गो काय ना मावशे म्हाका एक भारी खुशी विशय मिगेल पूतू रत्नाकर येता सापडिका तुकुनू कसले म्हशी वासरू मेल्ली मे अय्यो न्हय मावशे मिगेल पूतू रत्नाकरू आफ्रिका तुकुन येताच पाय हो वही वे केदन येत काही पायी कितली घंट्याक 4 घंट्याक येतास तिके गट्टी सांग पुता कान्ना आयकपणा अय्यो 4 घंट्याक येतास 4 अय्यो सुंदरी तुका बट्टा दूख वे कितले पटी सांगले ते म्हशी धार करतना लोणी लावन बैस म्हणून हांव सांगील उत्तर तू खंय आयकता ग्राचार त्या न्हय मावशे हांव शेवय दंतू हाडचे म्हण गेलो आयली आमगेल शेवय दंत वायट जाला रत्नाकर येता आफ्रिका तुकुनू ताका शेवय दंत जाय आशिल्ले कसले शेवय दंत हा कळ्ळे आंगला बंद तुवें अय्यो आंगोले बंत न्ही शेवय दंते हा आत्त कळ्ळें शेवय दंते पुरे तुका दिसता आनी कसं जावका पळय सांग मेगेले आनी कसं नाक मावशे म्हाका आमगे रत्नाकराक पळोवच ताय समाधान ना तो येता म्हूण म्हाका तितलो खुशी जाल्या पळय ताका तुका सांगया म्हणून आयलेली सुंदरी आमकां प्राय जाल्लें न्हय आनी आंगान तूं रक्ता बल उणी जाला तेदन खूप येता तें सो सुंदरी आतां तुगल पूतू आफ्रिका दाखून येता न्हय तेदना तूं अपास ताका आफ्रिका पेटो नाका हांगा राबोवन घे आनी ताका एक चंदी चेल्ली पळोवन वाडी करून सोडी तुगल दोळ्याक आसता न्हय वय मावशे आमी तशी लेखला रविता लादनाल का गाता इला बुका वयले म्हणे लायक लग्न असो म्हूण गेलो ताका लायक एक मुहूर्त पळोवन रविताक आनी रत्नाकराक वारडी कोण सोडचे म्हूण लेखला लायक जाली गो पुता तुका कांय येचन काणका तुका हप्पोळकी पाप्पोळकी पुरा हांव कोण दिता कळ्ळें बच्चा मावशे जायत पळय आड्डळटली चल्लुकी चेल्ली म्हूण कांय कळना जाग्रतेर यो हे करता करची की पळय म्हाका काड्डळ पुरती आनी तूं काड्डून घे न्हू मुल्ल्या बेशी नाका तुवें बच्चा आमी जायत मावशे बाबा कसल गडबिडी रत्नाकराणेत म्हणू आपण अर्जंट काम अस म्हणू कुंदापुरा गेली ती अम्मनु मावशे ते गेली ती रवी तम्माना येत दोळबी तरी ते तांबडे कारडकान किसी की म्हण हसून गेले म्हाका हे चिल्ल दिवन उंड मंडे सामान हाडी म्हण पेटयला नाही अशी गडबीड केल्यार कशा बा
रत्नाकरण नायले री गम्मत आमगे ते खाणं खाणाचे नाण एक दीस उब्बटी एक दीस शेवई एक दीस पत्राडो खाणं म्हणल्या म्हणके हे खाणाचे पद म्हाका गोतस ऐकत हवे तुम्ही जाल्यार हे पद सांगून रस्त्यार नांतले री अम्मा नोक अंगारी येता आजी रत्नाकरेत म्हणू मिगेल मन इतली फुलयतस आजी म्हाका काम करूक मन ना एक नमूने उदासीन 4 घंटे केदन जाता केदन मिगेल रत्नाकरा पळयता म्हण जाला तुझी मिगेलो मनाचो चोरू यो रे फुलां तुलो भवरू आज्यो रे परदेशी तू ना जल्ले रे हावैना रे हावनी तुझी वायू मोगरे वेणु कोर्नका वागियो रे यो आजो रे तुझी मिगेले मनाचो चोरू यो रे फुलां तुलो भवरू आजो रे परदेशी रविता तसं करतास गो हा उदक आतां पळय रत्नाकरान येवचे वेळ जाता आयलो 3 जाता आयले आरतीक आनी तांबडुगाक पुरो रेडी करी दिश्टी काडू आस ए पिणशा जायत माई पिणशा कसं ना मनो बस स्टँडा वसूंक न्हू आपूण हाडी आता पेंट दोकून आईल मात्र मनो 4 गंटे शिवाय ही मान्य तुवे अಯ್ಯೋ ಹೊಸ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾಡಿ ಹಂಗವೆ ಆಜಿಚ್ ಕುಂದಾಪುರ ಒಸ್ಕಾವೆ ಪೂತಿ ಎತ್ತ ಮುಣ್ ಗೊತ್ತಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಜಲರಿ ಅಂಕ ಒಸ್ಕಾವೆ ಮಿಗೆಲ್ ಉತ್ತರ ಹಂಗ ಕೋಣ ಐಕತಾ ಏ ಗರ ಅಂತೂ ಹಾಂ ಐಕತ್ತಮ್ಮನು ಅಯ್ಯೋ ಕಸ ಅವತ್ತು ಒತ್ತ ದಿಸಿಲ್ಲವತ್ತ ಸಡನ್ನೇ ಎತ್ತ ಅಬ್ಬಾ ಮಕ್ಕ ಏ ದೇವ ಮಕ್ಕ ರತ್ನಾಲ್ ತೋಂಡು ಪೊಳವತೈ ಮಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ना वेंकटरमणा ताके साबी तेरी आमगेल घरा पावत तश कर देवा म्हण मागता हां रविता रविता कसं माये उदकांनी तापोवन दवरला नवे वय माये पुरा तापोवन दवर ताका आईल कुडले नौका हां आनी सकड खाणा सकड दांपून दवरला नवे वय माये पुरा तयार केला सकड केला नवे हां आईल की दिसता रत्न रत्नो कसलं रत्नो खंयची रत्ना यो ग्राचार आत्वे तुम्ही आत्वे येवचे आमगेल रत्न येत म्हणून तुमकां गोत्तावे वय गो हांव आयल बग्गी जाली की म्हूण हांव लेखतास विशय गोत्ना वो तुमकां रत्नाल टेलिग्राम आयला म्हणून वय गो सुंदरी रत्ना टेलिग्राम आयला म्हणले गोतस तू सांगची विषय गोतस वय गो ह्या नमुने गायसोक तू कोण घेतल्या री ते वी मानखाई बग्गेत वे अयो तुमकां केन्नाय तशीची तुमी सांगिलेची मिगेल उत्तर कोण ऐकता एक घरान तो वय गो सुंदरी संतोष खबर केत नाही मनान तू दवरून घेऊ का काही भायर दाखोवच्या नज काही आता हांव कसं कोरका म्हणतो वे तुगेल ओटू नान चुकावे हांवें तुमकां नानचे एक गोत आसा वचा एक रस बस स्टँडा वचून ताका आपोवन हाडा ती वय गो पिण्स चमकला मगो पिण्स कसले का नांग पुश्यावे कसले कशी कोई ती हातार घाल्या म्हणके करतो गो तो हांव आतां थंय चमकले री हांव एक कडेन ना तो पिण्स एक कडेन जात की ना अय्यो तुम्ही सांगिले सम्मा आणि कसं नाही
तुमगेल उतर कोण हे कान घालचे दत्ता आमगेल उतरांग ह्या घरान कोणेय ऐकना ती पळय बायलेन सांगेल उत्तर ऐकन दारला असल्या रे म्हाका एक तुला दाखय पळया तो पुरा पुरा तुमगेले हे पुरा फरडी तुम्ही पिडसा लोटू ऐक उत्तर मात्र ऐकूचे पुणसा लोटू हे करचे मिगेल उत्तर ऐकत तुम्ही पळय म्हाका हेंच दायना बायल बामणाले त्या पिडसे कशाला हाडच्यो गो तुवे पुरा तुमगेल फरडी मिगेल काम जायनी ते माये हानी येवची वेळ जाले कुंकुमा उद्दा आणि आरती तयार केला कुंकुमा उद्दा तयार केलवे रविता रविता हे रत्नाकरा दाखोवच्या गो बाई ओहो तू आरती दाखयत गो ताका जावा जावा हाव नाही मम्मा माय दाखयत काही वय गो सुंदरी म्हाकाय दाखय गो सुंदरी सांचेरडू अर्ध कोचके आईल की म्हणून रत्ना करू रत्ना करा बरे जव देव बरे कर देवा बरे जव तू पुता कितलं बागला रे तू अयो पट्टा आणि नाशी कशी बागला रे अयो अगयो भितरी कापीचे का पण सुकार अर्जुकून सामान तेवढं तास राब आरती केलेलं ना दिष्टी पूरा दिष्टी वच्चो तू आई हुशारी बक्का कसं नाही करची पूरा हुडग सुत्ता पण कारण सामान आडी अम्मा राब राब मिगेल एक फ्रेंड काळारी असं भितर येणी अय्यो कोण कोण एकली फ्रेंड मिगेल एकली गर्लफ्रेंड मारिया म्हणून मिगेल एकली फ्रेंड मारिया म्हणून मारिया सामान घेऊन येस डार्लिंग कमिंग कोण रे अय्यो ही कोण मारिया ही मारिया म्हणून अय्यो देवा अंग पळे येते परतो कोण आहे मारिया इगेल नाव कोण तश मला कसं रे मिगेल बायल तू गेल सून अय्यो देवा तू कसं केल रे पुता हे पळे म्हणता कसं केला म्हणून अण्णा अम्मा या विषयांतू माफ करा ही मिगेले ಒಟ್ಟು आफ्रिकांतू काम आशिली आमकां थंय लव जाल्ले हिका हांवें वर्डिकोन घेतला अय्यो कसं राजर रे तुका तेन्ना तितलें कसं केल रे रत्ता करे तुवें तेन्ना तुका मिगेल उडकस जाय न्ही वे रत्ना तुका रविता लोट आम्ही पुरा वर्डिके तयार केला मोरे पुता अय्यो हांव विषयांचं तुम्ही माफ करा ही मी गेली बायल हिका Maria darling, meet my father and mother. How do you do? How do you do? कसं ना मागचं वापू नका मिगेल पुत्ता माट कोरंगेन दरगांगेन आता उड काही What do you mean by mart? Mr. Ratnakar, what do you mean by mart? ती तुगेला अम्मा माव तुका माट केला म्हणतस कसं रे रत्ना कसं नाही केलं तू देवा अण्णा हांव सुरवेक सांगला मुयेनो अशी म्हण नाका ती हांव तुमगेले सूण हे आमगेल घर ओय गो सुंदरी ऐकल गो सूण गई तू गेले सूण नाही वे मुसानो हांव तुमगेल पुत्ताल बायल म्हणरी सुणे नाही वे सोनी नाही गो सोन सोन ओ येस येस अय्यो कसं नाही ओ देवा तू अपा सोने 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 म्हणे मीची कर्म कर्म इत म्हणता तुम्ही पुढे तक सांगत रत्ता कराक इक दानसी म्हणून गेनो तू आता रोडका देवा कसा केल रे रत्ना तुवे हे
ओळे डार्लिंग तुगेला अम्म रडतस आम्ही आत्ता खंयचे हॉटला पण येवच्यो न्हू रूम कोण राब्या हां वटला वचाती लाय जाल्यार रत्ना तू भितर यो पिणश्या ती केकचे एक दरिद्र वाटला दान सुण सोड रे तू या रे मुयेनो रत्ना करोय मागे लुटू येता आम्ही दोग जण ಒಟ್ಟೂच हॉटलांत राबताची अयो देवा येस मुसानो मागीरी तुमगे एक संतोष खबर म्हळरी मिगेल पोट्टांतू तुमगेले नातस म्हाकत 3 महिने वेंकटरमणा येवा हे कसन रे रत्ना तू कितलं मुक्कसल रे अयो कितलं मुक्कसल रे तू तुक एक चूर आमगेल पण ಹುಡುಗಾಸ್ ಜಾಯಿನಿವೆ ಮಿಗೇಲ್ ವರೆ ಹುಡುಗಾಸ್ ಜಾಯಿನಿವೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ತುವೆ ಅತ್ತ ಕೊಣೆ ಕಸಲೇ ಕೆಲ್ಲರಿ ಕಸಲೇ ಕೊರು ಜಾಯಿನ अयो देवा डार्लिंग अशी म्हूण गोत्ता आसल्यारी आमी आफ्रिकात कोनू येवचे नाकशिले हांव तुगेल मम्मी आनी डॅडी चांग जन म्हणले केले ओ माय फेट ओ मरिया यू डोंट वरी इट विल बी ऑल राइट ये मारी तुगेल पाय धरत गो तुक कसन जाय जाल्यार दिता तू सांगेल दिता मिगेल पुत्ता एक सोंडी म्हाका कसं करता हांव सांग तरी अप्पा सांगता रोवणाक तो तुम्ही केलं इतले हांव कितले वेळा सांग तुमकां पुत्ताक आफ्रिका पेटो नाका ती म्हणून मिगेल उतार ऐकले तुम्ही आता पळया काळे डुकरा घेऊन येऊन आयला मिगेल उतार कोण ऐकत ये करन तू डुक्कर डुक्कर बोल डार्लिंग तुगेल मम्मी म्हाका डुक्कर म्हणटा हांव डुक्कर न्हय हांव तुमगेल सूण कर्म कर्म डार्लिंग आमी हांगा तुकून वच्चा खंयचे हॉटलांत तूं रूम कोण रावप्या आतां वच्चा आमी वच्चा ते एक सायबणी करी तू वच वाटला तर तू हांगा रे पिणश्या तिके खंयचे वाटलान दरिद्र वाटलान रूम कोण दी तू या रे मुयेनो तुम्ही तशी मोड नाका ती आतां आमगेल वाडीक जावन 1 वर्स जाल्ले हें आमगेल घर अय्यो हे तुगेल घर अय्यो देवा म्हाका रत्ना अशी कसले केले अम्मा हांव सुरवेक सांगला ही तुगेल सून मिगेल बायल म्हणून हांव वता म्हाका नाकी घर तुम्ही राबत दोगाच्यान हांव वते घर सोडून गेलो सुंदरी आत्ता हांव सांगील आयक जाल्ले रत्नाकराक मर्याल ಒಟ್ಟು ಹೊರಡಿಕ जाले नोकरे जाले ते मर्या 3 महिने गुरबिणकೈ आत्त तनी रूम कोरन भायर राबले री आमगे रे मर्यादेक उणे 1 महिनवे मागीर तनी वत्ता नवे तुम्ही तांगेले पार्टी नवे केद्द पडले रिची मिगेल उत्तर कोण ऐकत या घरान तू हांव वता घर सोडून अम्मा अण्णा हे दोन्ही भितरी एक जाव का तुमकां पूत जाव का म्हूण जाल्यार सुनेक स्विकार कोर का मारिया नाक म्हूण जाल्यार हांव तिगेले तू वता हांव कसं सांगची पुता तुका जाव आनी तू सांगील वरी जाव दाय ओ मुयेनो हाऊ स्वीट यू आर जाल्यार मिगेल 3 कंडिशन आसा कस जाय तर म्हाका सांग एक कसन म्हळ्यार 3 आफ्रिका तुका वच्च ते दोळते आफ्रिका वच्च ते दोळते 3 मिगेले उरलोचे ना जाय तर म्हाका आनी कसन आसले आनीक असं कसं म्हळ्यार हे काळे खांबे ना आमगेले वासरीन दवो देवा कुडो दवो पाय दवरूनच ओ मुयेनो सूर केले वयारू तुका पळय कसं दाय जाल्यार हांव पिणशे लेगी पेटयता ओ पिणशे लेगी पेटयता भितर येवचें ना जाय वासरीन तू आनीक जाय न्ही आमगेल कोणे सोयरे नायल्यार पळय इन भायर येवचें ना ओ नो डार्लिंग म्हाका तुगेल कुटुंबीचेले पुरो उरलो का आई वॉन्ट टू सी योर फॅमिली मेंबर्स अँड रिलेटिव्स कसं काही रे ते तुगेल सांग कंडिशन पुरा ऐकत काही सांगील बरी चलत काही
हां जायत यो भितर यो मे आई कम इन मुसानो बाहेर हॉर्न घाल येऊ न जा हां Yes, come in, dear. डार्लिंग तू इतले वेळ खंय गेलोलो तू ना जाल्यार बोरिंग काही ना डार्लिंग आम्ही खेळता आशिल्लीची खेळता खेळता वेळ गेलो कळली वय बा हांव घरान तू बोर जाल म्हूण सांगून वॉकिंग करया म्हूण येयली लायक जाल्ले आम्ही सिनेमा वचावे सिनेमा उज्ज पडलो ए रत्नाकरा कसं जाल्ले कसं जाल्ली काही आनी मज्जान जायना मारया हे पुरा आत्तर राबोवन सोडी घरान सांगून सोडी आणि थोडे दिवस 2 दिवस राब जायना वे तशी न्हय रे मिगेल अन्नाले कागद येयले पर आयतारा कोड्याला यो GPL आस म्हणून ताका आजी हे पुरा नाक्का म्हणले जायत मारे ती जायत आयतार ताय राख आत्ता सांगता पर आयतार ताय राखतली ताजे मागीर खंडीत वतले हांव ओके मारिया डार्लिंग कोणती आयला बरी आस आमी सिनेमा वचावा वचा नारायणी दयामयी मळसा नारायणी नारायणी देवी दयामयी भक्ती मार्गारीती मोक्षप्रदायिनी लोकपालकी तू विश्वमोहिनी लोकपालकी तू विश्वमोहिनी जनकल्याणक आयली आवसुले रूपारी माळसा नारायणी दयामयी माळसा नारायणी जय हो माळसा नारायणी जय हो माळसा नारायणी जय वेळ राखू का कोणी घरान दिसनाची खंय गेल्लींत पुरा हांव डान्स कोरया म्हणले केल्या हे टेप रेकॉर्डर इमेला आतां कसं करचें घरान तूं कोणी नाची म्हाका बोर जावन वता हरत ना करी खंय खेळचा वता काका बाबा ना पोरे रे तोंडलियो खेळाडू अमू काका बाबा ना पोरे रे तोंडलियो खेळाडू कोंडलियो खेळाडू कोंडलियो खेळाडू कोंडलियो खेळाडू कोंडलियो खेळाडू अमू काका बाबा ना पोरे रे तोंडलियो खेळाडू अमू बंद कर ग साहेबिणी कस डान्स की कन्ना फुल गेली ती ये गडगडान उत बसच्या म्हणल्यारी आसवे केद पडल्यारी एक उज्या पॅट डान्स करता हाय मुयेनो हे रॉक एंड रोल गोत नावे तुमका कस की त्या सकड म्हाका गोत ना तश जाल्यार हांव तुमका डान्स शिकयता अय्यो साहेबिणी म्हाका तू डान्स शिकयल पुरो इतले तुगेले नांचून नांचून म्हाका पूर जाला म्हाका तुगेले डान्स शिकचे नाका कांय करचें नाका तू ते एक बंद कर पळय उज्या पेट केन्ना आनी दवरून वच माय डियर मुई हे उज्जे पेटी न्हय दिस इज टेप रेकॉर्डर म्हण कसं ना आंबे रकुडवे आंबे रकूड न्हय मुयेनो हे एक नमुने रेडिओ अय्यो
कस किरकिर की हे एक बंद करी केदन पळला हम तू ती दावली ही दावली असले सकट खबर तू केक हे का आंबे रकुड तांके का हारमन भजन हे चिदाला तुमक समज आला बाई मुयेनो हावत भजन वरे शिकल्या हले नामा ले कृष्णा 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 बारी जाला तू गेल्या भजन तस जाल्यार री मुखार सून सांगची व्या अय्यो सायबिणी इतलं सांगतना म्हाका जिवा संकट झालं आणि तू फुल्ल सांगली म्हणून झाला रे हांव पडच्या म्हाका वांचय ना तशी म्हणकात मुयेनो तुम्ही मिगेल मुई हांव तुमगेल सून होय वा तू मुगेले सून वा हंगे 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 पळे तू मुगेल सून ना पळे एक ताव कशी दिसता होट कसल्या कसल्या आपण हे तू काची ओके फाईन मुयेनो हे चैन हे म्हाका वे वय 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 तू काची तू मुगेल सून नवे हा सांगिल ऐकत नवे ओके फाईन मुयेनो मिगेल निमित्त कसल जावका आशिल्ल्या कसने ना पळे तू आजीची आफ्रिकाक मिगेल पुत्ता सोड घेन वचका वॉट सोडका नो नो ही इज माय हजबंड हांव तक सोडा तितले नाही हांव म्हयन्याक 1000 तुका मनी ऑर्डर करता नो नो हे चैन नाक म्हाका तुमगेले रुपये नाक म्हाका अय्यो देवा ग्राचार हक्क मुणी बक्षिता म्हणून पळयला रे हा हक्क ही बक्षिना मू देवा मिगेले हेची जाले मुयेनो हांव हे घर सोड वचचें ना रत्ना करूं मिगेल बामण नवा हे आमगेले घर हांव हेच घरा राबता अयो मिगेल पुत्ता सोड असना नव तू तूच राब या घरान तू हांव वता तुम्ही खंय वतात मुयेनो अयो खंय कसं म्हणा तुम्ही खंय वता ती म्हणल्या अय्यो आंबेरुका गळपास घेवचे वता असाव हांवय येता तुमगेले अय्यो तू म्हाका आपू नका म्हाका पूजस मंगळा गौरी व्रत धरला हांवें आपडूनच कसले मंगळा गौरी व्रत वे मुयेनो मंगळा गौरी म्हळ्यार कोण अय्यो तुगेल फागरी माई मंगळा गौरी व्रत म्हळ्यार कोण काय केदना पूरा जना या पण बाल मेन्शन मंगळा गौरी व्रता दिवसू तांगेले बामणाक चड आयुष्य मेळो म्हूण देवाला मागचे दिवसू तश जाल्यारी हांव रत्नाकाराक मस्त आयुष दी म्हणून देवाले मागता हे वेस घेवंक देवाला मागता काय एक कापड सुईत कळना शी तशी जाल्यारी तुम्ही म्हाका पडणे सहेती अय अब्बा म्हाका न्ही विंगड काम ना तुका कापड सुचक म्हाका आशिल्लें काम चड जाला आनी एकली पुजे वेळ जालो आनी के घरकड येवका म्हणून गोतना पळंका खंय उलोवन बसलीं की देवा मिगेल उतर कोण आयकता हे घरान तू सुंदरी मुसानो मुई भितरी व्रत करतस हो वय म्हळे म्हणके तीन खाली सांगील म्हाका आज मंगळा गौरी व्रत अस म्हणून मेल्ला हांव आज म्हाका महापूजा मुसानो तुम्ही म्हाका कापड न्हेसून सोडा अरे कापड म्हाका खंय येत गो मारिया कापड न्हेसोच्याक म्हाका मेगेल वेश्टी नेसयना ही गेल ताळ्याक ही वेश्टी कितले पटी पडत म्हणून म्हाका गोतना आयली वे तुमकां वेळ पुरवे येवच्या का घरकडे व्रत आस म्हूण सांगिल्लें वे वय गो सुंदरी व्रताक समजावन बग्गी आयला मगो हांव नाही तुमकां सांगिल्लें वे व्रता समजावन येया ती
आईला मग हा आणि कसं सांगते तुका आईला मग पोज कर मका अय्यो तशी वेळ आपचे समारंभाती हा अश्वे तशी नाही चिके निटर रब्बाती पाया कसन बोल ना मैं बल सा गे अशी निटेरा ब्लॉक सम चिके मुका हंगे अष्टपुत्र सौभाग्यवती बाबा अय्यो पुरा पुरा अष्टपुत्री काय पूर्व 8 जन हा ಈ गेले अद्राक तुम गेल कुशाल वे शी ए असं ग पाप हे सुंदर मायेले आणि पुणी हांव रत्न करायला सांगू का आजीचे बंद करी म्हणून आणि मिगे ल्हान मकसद न्हू हांगा येतलो इथे मारिया इथे नु तर आपल्या आणि कसल करची रविता म्हाका हांग बेजार येयलो मिगेल अन्नाले कागद येयले तशी हांव फाल्ल्याक चिगांवा वच्चा म्हूण लेखला कसं नाही तू पाय आफ्रिका वतवा रत्नाकरान मी गेला काय सांग नी मू रत्नाकराक गोतना हांव एकलीच आफ्रिका वता वई वा तुका कोणी हंग मना बेजार केली वेळ मरिया नो 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 तशी काय ना बट हांव केलेल चुकी म्हाका कळटस रत्नाकरालो तुक वाडीक जावपा आशिल्लें जल्लाल जल्ली मरिया हांव ता पुरा सोडला तू आतां रत्नाकराल बायल नव वई जलेरी रत्नाकरात तुक काही प्रीती करतस त्या पुरा स्वप्नांत की म्हूण मरिया तशी काय ना रविता आत रत्नाकर तू काही लायक करतस तकाची हांव ताका डायवर्स कोरका म्हूण लेखला कसं नाही डायवोर्स करतवा तशी मात्र कोरनक मरिया मिगेलांनी रत्नाकराल वाडीक हे जन्मान सादिना ना रविता तुगेल्यानी रत्नाकर अलवाडीक हांव कोण सोडता नाक मारिया नाका प्लीज तशी कोर नका पाप हे चिल्लेले हे रत्नाकराक थोडी पुणी बुद्धी ना इतु गो मारिया नु तर अबल्या चिके हगूर मारया रवी धांगास ओ आई एम सॉरी रत्नाकरा म्हाका पूर जल्ले पुरा आनी पुरा बंद करी हांव कोण म्हूण सांग तुगेल घरान तूं राब गो आनी 2 दिवस राब तशी न्ही रे रत्नाकरा म्हाका पूर जल्ले हांगा हाजे पयशी चड कश्ट म्हळ्यार हे नांकान उरलोचे तुगेले अम्माक म्हाका मुयेनो म्हूण सांगून हर्दे दूकी सूर जाल्ले ताका आची हे पूर बंद करी म्हणलें आनी 2 दीस राब जायना वे नाक मारया पूरो मिगेल कष्ट म्हाका गोत्तू कसं झालं आता कसं झालं मारिया हांग्यो पूर समजता आनी 2 दिवस राब हांव वंता पळ्या मिगेल अन्नाल कागद आयला ताकाची हांव पर आयतारा खंडीत वतली जायत पर आयतार ताय राक जायत वचा परा कोडेला तू जीपीएल आस ताका आमी ओटू वचून गे न्हू तू गांवान तू राब मागीर पळया सर्व समाज बांधवाक एक निमिष रसभंग करता कित्याक म्हळ्यार एक धन्यवाद आमगे नाटकाचे लास्ट सीन हे आमकां हे वेदिकेर खेळका म्हण एक मस्त आश आशिल्ली युथ ऑफ GSBचे सर्व संबंध पाविल्लेंक आनी आमी मस्त तोंद्र दिलेले गायत्रीक आनी किरण मम्माक तांकां आनी तुमी हांगा उपस्थित आसून आमकां प्रोत्साह केलेल्यांक आमगेले सगळे कलारंग माती बगसून हात जोडसून तुमकां धन्यवाद दितास खंय गेली ती पुराजन खंय गेली एकली दिसना त्या बाया घरान तू आ
मिगेल सून मारी खंय गेली हा रविता ए रविता खंय गेली गो खंय गेली माये हिगेल गुर्तु मेळ्ळिवा कोणी मारी ಏನೋ माये होय हो ಏನೋ तुम्ही म्हाका पडणसा यान म्हणल नव बारी चांग जाला बेरचपाक आंगोल सुतयन बरी दिसता आनीक रविता तू तिगेले उलयता राबू नाका भितर मस्त काम आसा यो भितर यो जायत माये सॉरी मारिया अरे रे 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 हे कोण मारे होन्नी गुर्तु मेळना ए पिशा अयो हांव कितले पाटी तुमकां सांगचें हांव पिस नाही पिणसो पिणसो म्हणून येस येस पिस्सो पिस्सो वैऱ्या मिगेल हजबंड खंय हा कसाने लसबंड लसबंड न्हय रे हजबंड हजबंड माई बाम्मण तशी मे मारे होन्ने म्हाका एक पाटी हरदेन दिसिल्ल जाल्लें इत्याक नाही तुम्ही बामणाक लसबंड म्हणता की म्हणो त्या पुरा सोडी खंय रत्ना करू अरे रे 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 मारे होन्ने तुम्ही बामणाल नाव काढतावे वय तांत कसं जाल्ल्या छे छे आमगे ते बामणाल नाव काढची सोडा अप्पनू अम्मनू नाव काढू ताई भितर ती तशी असताना ओ सॉरी कोणालागी सांगू नका ना मारे मने हांव कोणालेगी सांगना पयर तुम्ही आड्रपुनू सिगरेट तंडिलेले हांव कोणाले सांगला वे वॉट हाव सिगरेट तंडयल्या म्हाका पुरा गो तसं तुमगेले कारभार तुमगेले नाटक पुरा हांव पळयता असं तुम्ही कसन करता ती म्हणो तशी म्हळ्यार तशी ना अशी ना तुमगेले कारभार पुरा मग गो तसं ग्राचार ग्राचार हाक पुराई कळले दिसता ए पिंछा तू कसले रे अधिक प्रसंग कसं मारवने हांव कोणालेगी सांगना म्हाका गो तसं विदेशाचेली पुरा सिगरेट तणता ती म्हणो जाले रे पयर तुम्ही खाड कळली मो हीच म्हाका अर्थ जायनी विदेशाचेलेंक खाड येतवे मारे होने तू हाके कसं अधिक प्रसंगी तू वच न्हू तची माकीत होने तुम्ही बोड काडा खाड काडा हे घर मात्र काणू कती येता वा हे देवा हे पिंच्याक पुराई कळले दिसता आत रत्नाकरान येवताय कसल करचाव्या सुंदरी ए सुंदरी आनी कोण बा हे कोण तू कोण मारिया चिके गट्टी सांग पुता गट्टी सांग आव सुंदरील सुणे ओहो तू जिवे सुंदरी सुणे येस येस मावशे केत नाही तू आत्ता येईल रे गोपाळा तुगेले सुन्नेक पळून वचा म्हूण येयली आजी पक्का पळयली सुंदरीन असल सून मेळका जाल्यार मस्त पुण्य कोणस रे मावशे त्या पुरा आसत रविताल अन्नाल कागदयला ते सुंदरी चिके भितर दुखून आप्पय हांव आपेल म्हणून अप्पा सांगार येवन दर्शना पात्री सुरदत्ती गेले जायत आप्पयता सुंदरी ये सुंदरी तू एकडे सुंदरी हां किते मावशे हां रविताला नलका गतायला म्हणता वय गो सुंदरी रविताला नलका गदयला ह्या रत्नाक ह्या मारियाल ಒಟ್ಟು ಹೊಡಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಕ್ಕ ಕಳ್ಳಿ ಕೈ ಅತ್ತ रविताक विंगड सोयरीक पळयला काय पायी पेटोन दी म्हूण सांगला कसं नाही वाटयना पाटयना तू पळय मिगेल पुता माटकोन वर्डीक जाली हांव रविताक रत्नाकरा खाडका म्हूण लेक्किले पुरा
तू येऊन तक्के गांती पडली कर्म कर्म तशी म्हण अकात मुयेनो मी गेलो उत्तरची की ऐकय आती तुगेल उत्तर ऐकूचे कसं नाही मी गेल उत्तर हंग कोण ऐकता हंग ऐकूच आणि कोडे ना आणि पळे मग हंगानी दोन्ही भितर एक जाऊ का हा होत नाही तरी दोन्ही भितर एक जाऊ का कसं गो सुंदरी नाही हा होता सुरवे एक काळ एक बाहेर गाली कळलं तू त्या वत बाहेरी अयो देवा हांव कसल करचे रत्नाकर खंय गेल्लो नाही सुंदरी हांव एक सांगता आता त्या कुळली पुराण कसल सायबिणी अण्णा हे कसल पुराय तुगेल अम्मा कुळार बाय सरले इथे का तू आणि का तुगेल बायले राबाती हा होता तू काम कसं लेका आण कसं लेक हा होता वै गो सुंदरी अण्णा चिके सहन घ्या गो तो कसन सांगतो म्हण चिके ऐक गो अण्णा तू पण सांग विषय कसल म्हणून सांगली नव्हे पळे रविताला नाका तुगेलानी मारी आले वाडीक दलाल विषय कळली काही आता रविताका पेटोन दिया ती विंगड चाल पळेता म्हणला व्हॉट वय डार्लिंग आत्ता तिगेला अण्णा पुराई कळली काही आम्ही आता कसल करचे काय करची ना आता तुम्ही पेटी बांधून आफ्रिका वच्चे होय तुम्ही आफ्रिका का वच्चे चिके सहन घ्या गो कसं सांगतात तुम्ही तो कसन सांगतो म्हणो चिके ऐक अम्मा हांव या मारियाक डायवर्स कोर का म्हण लेखला रविताक वर्डी कोण घेता ओ नो डार्लिंग म्हाका डायव्हर्स दितवा मिगेल पोट्टान तू तुगेल चड अस हांव हे पोट घेवन खंय वच्चे खंय जाय थंय वच म्हाका गत ना ते पुराय ओ नो तू डायवर्स दी तसं नाही करी रविताक मात्र वर्डी जावचे सोना काय डार्लिंग पूर तुगेल कुशल आणि पुणी हांव कोण म्हूण सांग आणि कोण म्हणून सांगते तू सुंदरीली मोगासून नेवे आय एम सॉरी मावशी हांव सुंदरील सूनय नाही रत्नाकराल बायलय नाही तश त्याला कोण गो तू रत्नाकरा सांग रे मारया अम्मा ये मारिया ಚೆಲ್ಲಿ नहीं चाललो अय्यो ग्राचरा हागे नाव माधव म्हणू चाललो म्हण चालले वसून ऑलरेडी जलवे वय हागे नाव माधव म्हणू हो आफ्रिकान तुम्ही गेलो टू काम आशिलो तर आम्ही गावाक टू बाय सरलेली ट्रेनार येताना उरलोन आम्ही नाटक केलेले वही सुंदर माये रत्नाकरान हे पूर शिकून दिवन आम्ही हे नाटक केलेले हांव नमगे ना तुमगेले हे नाटक सकट आता आनी कसं नाटक सूर करता सकी नाही माये हे नाटक नाही पळ्या एक मिनिट हो वही सुंदर माये रविताला अन्नाक हे विषय वरे गोतना आणि तिगेल अन्नाले कागद वरे येनी आम्ही ते कागद बरयले लेखले हांवें रविताल अन्नार हँड गुर्तु मेळ्ळिवे मारी वन्नी तिगेल माती खंय गेले तिगेल माती काण सकेल दवरला म्हाका केन्ना की डावट आयिल्ले हिन खाड काडचे सिगरेट ताणचे हांव पळयला तूं मेसती लायक खाण करता ती म्हूण हांव न्हू बसलो रवी तो म्हणू आनी नाटक जाल्ले ते तांबडे कार्ड भायर काडा तांबडे कार्ड हूं रत्नाकरणा तुमी पेटयले तें घेवन आजरे पायरे म्हण डॅन्स करता आशिल्ली रत्नाकरणा तांबडे कार्ड म्हळ्या पळय तोंड तांबडे जाल्ले
पुरा परडी आता पुरा जण जेवणा वच्चा ए भितर यो रे माधव यो मारे या चोर पोटा चला तू सांगो मावशे मावशी जेवणा वचा हांव नाव नायले पुतात अयो देवा नावचेक नाही मावशे जावचेक हा हा जेवणा वच्चा वच्चा यो रे पिंशा वच्चा आम्ही जेवणा आता सुंदरीक अंगारच्या पुढेची आम्ही जेवणा वचा योग सुंदरी हा वच्चा उठेत पुरा जण वच्चा हा बोल गो सुंदरी बळे अड्डल तळी ईची कळले आमक सगळ्यांक आता अड्डल होतली जागृत करे तू पुराय हो टेलिग्राम आणि टेलिग्राम तुमको पुरो जणाक हे नाटक खुश जालें म्हूण लेखता पुरो जाणां क्लॅप माराची एकोळाक सुंदर मयले सून कशें जालें तुमकां एक्सपिरियन्स आमकां सुपर जालें कित्याक म्हळ्यार आमी कितली वर्स दाखोवन हे स्टेजीर एक पाटी खेळका म्हणून काश आशिल्ली तुका मस्त उपद्रव दिवन आसा तेमी आनी किरण ताकाय सुमार उपद्रव दिला जाल्यार आमकां भारी खुश जाला म्हळ्यार हे सुयोग आमकां कोणाक इतलो मेळना तशें जावन आमकां भारी खुश जाला आमगे टिमाक आमगे निमित्तान चड उण जावन अशें पुरो देखून तुमी क्षम करका आनी आमकां प्रोत्साह करका म्हणून आमी निमगन घेतात एतराबाची तुमगेले विंगड नाटकाचे नांव चेंज करून लायक एंटरटेन केला तुमी होपासयाची एतराबाची एक